नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश पुरबावणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपरी नजर मारया हेडलायन्साचेर. 12 वरां उपरांत खांडेपारा दूधसागर न्हंयत सांपडली 11 वर्सांचे दर्शन नार्वेकराची कूड. बुधवारा सांजे ट्युशनांतल्यान घरा येताना दर्शन व्हाळांत गेल्लो व्हांवून. बेळगांव रामनगर गोंय रस्त्याची अवतिकाय. अस्तुली पुला कडेन गाडयो चिखलात उरल्यो मुगारून. 28 वरां जाली येरादारीची कोंडी. दोनूय वाटेनी 4 ते 5 किलोमिटरांच्यो लायनी. आदलो भारतीय क्रिकेटर आशीष नेहराची केळशेची जमीन वादात. नो डेव्हलपमेंट झोनांत केलो रस्तो आमदार थळावे आनी सरपंचा मदीं बरेच पेटले. निमण्या लोकांच्या खर विरोधा उपरांत मरीना प्रकल्पाक दिल्ली तत्वतः मान्यताय सरकारान केल्ली रद्द. 4 दिसां आदी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाच्या बसकेत जाल्ले निर्णयाची मोठी गुप्तताय. क्लबवाल्यांनी पर्यटकांची सतावणूक करची न्हय. कलांगूट कानोळेच्या क्लब धन्या वांगडा जाल्ले बसकेत उत्तर गोंय एसपी अक्षत कौशलाची शिटकावणी. सनबर्न 18 जाणांचेर घाल्ले मानहानीच्या दाव्या फाटल्यान पर्यटन मंत्री रोहनाचो हात. काँग्रेस खासदार कॅप्टन विरियातोचो आरोप. मंत्री खंवटे म्हणटा कॅप्टनान खंय कॅप्टना सारको वागचो. आनी आतां खबरो विस्तारांत. बुधवारा सांजे उसगांव तिस्कावयल्या व्हाळांत व्हांवून गेल्ल्या दर्शन नार्वेकराची कूड निमणी खांडेपाराच्या दूधसागर न्हंयत सांपडली. बुधवारा सांजे ट्युशनांतल्यान येताना दर्शन व्हाळाच्या उदकान व्हांवून गेल्लो. बुधवारा सांजे उसगांव तिस्कावेल्या कसयले वाठारांत ट्युशनांतल्यान घरा येतना दर्शन नार्वेकर हो 11 वर्साचो भुरगो व्हांवून गेल्लो. उसगांवच्या कसयले वाठारांत ट्युशनाक गेल्लीं कांय भुरगीं घरा येतालीं. काल एके वटेन उटंगराचो पावसूय झडटालो. घरा येवपाक म्हूण शॉर्टकट घेतलो तो 11 वर्साचे दर्शन नार्वेकाराच्या जिवार बेतलो. शॉर्टकट घेतना मदीं व्हाळ लागिल्लो. मात उदकाची पातळी वाडिल्ल्याचो अदमास भुरग्यांक येवंक ना. व्हाळ क्रॉस करपाक म्हूण दर्शन उदकान देंवलो तो उदकाच्या लोटा वांगडा व्हांवूनच गेलो खंय. इतल्यानूच आपलो भाव अजुनूय कसो घरा पावलो ना म्हूण दर्शनाची भयण ताका सोदपाक आयिल्ली. तेन्नाच दर्शना वांगडा आशिल्ले दोग विद्यार्थी बुडटाना ताका दिसले. दर्शनाच्या भयणीन त्या दोगांकूय वयर काडले. मात दर्शन काय ताच्या हातीक लागलो ना. भयण येवच्या पयलींच दर्शन व्हांवन गेल्ल्याचे त्या दोग विद्यार्थ्यांनी सांगले. बेरेस्तारा सकाळ सावन दर्शनाचो सोद चालू आशिल्लो. निमणे खांडेपार हांगा दूधसागर न्हंयत ताची कूड सांपडली. ते टोटल तिगा भावंडां तिगा भावंडाचो 2 भयणी आनी एक भाव तेंचो. आनी हे फाटल्या 4 वर्सां फाटल्यान तेंचो बापूय मेलो. म्हणजे एका फाटोफाट एक तेंचेर आघात जाले. आनी ही जी भुरगीं जी आसा एक 4-5 जाणां भुरगीं आसा ही कसयले थंय म्हणटा ती ट्युशनाक वतालीं. ट्युशनाक गेल्या नंतर ती बरोबरच येवपी पूण थंय एक शॉर्टकट म्हणून शॉर्टकट एक वाटेक लागून थंय व्हाळ एक आसा. म्हणून त्या काल जेन्ना ती येयली तेन्ना त्या वेळार थंय अकस्मात सडनली उदक आयलें. आनी उदक आयल्या नंतर हो भुरगो खंय पयलीं व्हांवून गेलो. पूण ही गोश्ट म्हणजे कोणाकूच तो पर्यंत कांय खबर ना. पूण तेजी ती व्हडली भयण आसा ती 11वेक जी आसा ती लेट जाल्या म्हणून ती सकयल आयली. त्या व्हाळा कडेन येयली. व्हाळा कडेन येत जाल्यार 2 जाण भुरगे अशेंच व्हांवता ते तिणें बेगीन पळयले आनी पळयतकूच तांकां बेगीन तेणी वयर काडले आनी विचारलें की दर्शन तेगेलो भाव तो खंय काय म्हणून. तो म्हणल्यार वदळ व्हांवून गेलो म्हणपाक लागलो. त्या नंतर सगळो बोवाळ जालो. शोधाशोध जाली आनी परिस्थिती अशी की मागीर पुलिशेक सांगणें जालें. पुलिशेंतून मागीर फायर ब्रिगेडीक जालें आनी काल बसून सर्च चालू आसलें. आमी उसगांव हांगा आसा ज्या जाग्यार तेजी बॉडी मेळ्ळी त्या जाग्यार आसा. ज्या जाग्यार फायर फोर्साचे जवान आपले बोटींग करपा लागून बोटींग घेवन ती बोट घेवन ती सोदपा वयताले. ती अवघे बोट घालून ती 5 मिनटांनूच ताका ती बॉडी मेळिल्ली आसा सायडीन लागलेली. तेन्ना हेजो पाठपुरावो असो आसा की जो भुरगो आसा दर्शन संतोष नार्वेकर हो भुरगो जो आसा तो कसल्ले ह्या गांवांत कोणागेर तरी ट्युशनाक वयतालो आनी तेजे वांगडा तेजी 4-5 भुरगीं वयतालीं. जेन्ना कसल्ले गांवांत तें ट्युशन सोंपोवन काल मोठ्या प्रमाणांत पावस पडटालो. पावस पडले आसतना ट्युशन कितें बेगीन सोडलें आनी तांकां पावसा लागून बेगीन सोडलें अशें आयकूं येता. आनी जेन्ना तो शॉर्टकट वाटेन वचपा वयतालो शॉर्टकट वाटेन एक बारीकसो व्हाळ मेळटा बारीक व्हाळ. त्या व्हाळांतल्यान ती क्रॉस करपाक वयताली. डेली त्याच वाटेन येताली त्याच वाटेन वयताली. त्या व्हाळांतल्यान जेन्ना क्रॉस करून येताली जेन्ना काल भरपूर पावस पडला त्या भुरग्यांक कोणाको अंदाज आयलो ना.
जेन्ना ती भुरगीं क्रॉस करपाक 4 जाण भुरगीं ते क्रॉस करपाक थंय पावली तेन्ना तेजी जी 11वेची जी भुरगो अजून मेरेन भुरगीं घरा पावली ना म्हणून तेजी जी व्हडली भयण आसा ती ते व्हाळा कडेन गेली सोदपाक गेली तांकां. पयल्यार 2 जाण भुरगे पयलींच मातशे घसरलेले आनी व्हांवताले तेन्ना ते 11वेची जे तेजी भयण आसलेली 11वी शिकता ती ते भयणीन तांकां दोगांकूय वयर काडले आनी तांकां विचारलें की दर्शन खंय आसा. तिणी म्हणलें दर्शन व्हांवलो म्हणलें. अशी म्हणून रामनाथ डांगीन सांगलेलें आसा की दर्शन व्हांवलो. तेन्ना ते जे तेंच्या आगान दिला आनी जेन्ना ती शोधाशोध केली तांकां तो मेळना. हे दोगांय भुरगे व्हांवताले तांकां ते भुरग्यान तेजी भयणीन काडलेले आसा. जेन्ना हांगा सगळे सर्च जाले जेन्ना एक गजाल पुलिसींक कळ्ळी पुलिसींक फायर फोर्सा कळ्ळी आनी हांगा सर्च सोदपाक लागले सगळे. रातभर तांकां तो मेळना आनी जेन्ना आयज सकाळीं तांकां दुधसागर न्हंयेक तो जवळ जवळ 5-6 किलोमिटर ती तेंच्या घरा कडल्यान 5-6 किलोमिटरांतल्यान घुंवोन तो व्हाळ दुधसागर न्हंयेक येता ते न्हंयेक तो तेजी बॉडी आयज सापडलेली आसा. हो भुरगो ताराबाई विद्यालय जे आसा उसगांव बोमा थंय ते हितून तो शिकतालो. गोमंतक टीव्ही खातीर उसगांवचे एकनाथ केडेकर. गोंय बेळगांव रामनगर महामार्गाच्या अस्तोली पुला कडेन गाडयो मुंगरूंक लागिल्ल्यान बुधवारा सकाळी 8 वरां सावन ह्या मार्गार येरादारीची कोंडी जावन दोनूय वाटेन गाडयांच्यो लायनी लागल्यो. पावसाक लागून परत पुराय रस्तो चिखलान माखून गेलो. ताका लागून हांगच्यान यो वच करपी वाहनां मुंगरूंक लागल्यात. बशी तशेंच दुचाकी चांदेवाडी केसरलॉक मार्गा वयल्यान वतात. मात तोय रस्तो अशीर आशिल्ल्यान दोनूय वाटेन गाडयो आयिल्ल्यान थंयसरूय येरादारीची कोंडी जाता. थळाव्यां कडल्यान येरादारीची कोंडी सुरळीत करपाचो यत्न चालू आसा. तुम कब से रुका इधर? कल 8 बजे सुबह से। कल 8 बजे से इधर सुबह 8 बजे से सुबह 8 और खाना पीना भी खाना पीना इधर होटल में जाकर खा गए। उतना ही। अभी क्या होएगा ऐसा लगता है तेरे को? ऐसा भी रास्ता रेडी कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं। हाँ हाँ वो कब तक इधर डाल के रेडी कर रहे हैं। तो अभी कितना 24 तास हुआ तू इधर ही अटक के बैठा है? आज गोवा बेळगाव रस्त्यावरील अस्तुली ब्रिज जवळ गेल्या 15 दिवसापासून रस्ता बंदच आहे. मोठ्या गाड्या काही प्रमाणात जातात, अडकून बसतात. आता 24 तास झाले इकडे मोठ्या गाड्या पण जात नाही. बारीक गाड्या झालं तर इकडनं असू कॅसरलाक अनमोड मार्गे जायलेत तर तिकडे पण ट्रॅफिक जाम व्हायलेत. बारीक गाड्याबरोबर बसेस पण जायलेत यायलेत. त्यामुळे कसं झालं तिकडे पण पूर्ण ट्रॅफिक जाम होऊन लोक अडकून बसालेत. तर इकडे तर बाईकवाले येण्याचा प्रयत्न करतात ते पण घसरून पडत आहेत बाईकवाले पण. आणि ही जी मोठी गाड्या आहेत हे गेल्या 24 तासापासून अडकून बसलेल्या आहेत. आणि कॉन्ट्रॅक्टरला विचारलं तर तेवढ्यापुरती येतोय, जरासं मशीन लावतोय, करतोय म्हणून सांगायला. खरं लोकांनी आता त्यांना असं झालंय की त्यांच्याकडे मटेरियल पण नसल्यामुळे स्थानिकांनी आता त्यांना लिडरनी म्हणून त्यांना मटेरियल दिले आणि मशीन तरी तुमची लावा आणि करून घ्या म्हणून सांगितले. आता तरी पण आता शाश्वत इकडे होतच नाही झाले. परत जरा पाऊस पडला पुन्हा इकडे रस्ता बंद व्हायला. त्यामुळे ह्याचा तोडगा काहीतरी काढणे जरुरीचे आहे. कारण नॅशनल हायवे असल्यामुळे गोव्यावरनं कर्नाटकातून गोव्यात अनेक लोक जातात. तर अनेकांना असा प्रॉब्लेम आला की तिकडची रस्ता पण माहित नाही, आता जंगल मार्गे रस्ता पण माहित नसल्यामुळे अनेक जण अडकून पडत आहेत. रेंज पण नाहीये त्याला, त्यामुळे बराचसा रात्रभर तिकडेच अडकून पडत आहेत. त्यामुळे याचं गांभीर्याने लक्ष देऊन यासाठी प्रयत्न करून लवकरच जास्ती पण रस्ता नाहीये तिकडे. थोडासा भाग एक 100 मीटर रस्ता जर केला तर रस्ताही होऊ शकतोय. त्याला लागून 100 मीटर करण्यासाठी 15 दिवस फक्त एक ट्रिप मटेरियल घालायला, परत गाड्या जा म्हणतात, रात्रीचा पूर्ण रस्ता बंद, असा होऊन पूर्ण रस्ताच बंद झालाय. त्याच्यामुळे अधिकाऱ्यांनी तरी लक्ष देऊन इकडे तातडीने इकडे घटनास्थळी येऊन एनएच अधिकाऱ्यांनी पण येऊन पाहणी करणे गरजेचं आहे. इकडे 2 कॉन्ट्रॅक्टर झाले, सब कॉन्ट्रॅक्टर आणि मेन कॉन्ट्रॅक्टर. मेन कॉन्ट्रॅक्टर म्हणजे सब कॉन्ट्रॅक्टर सांगा. सब कॉन्ट्रॅक्टर उगीच आपलं केल्याचा दिखावा दाखवतो, एक जीसीपी पाठवतं, येतात त्याचं व्हील लोडर पाठवतं, तेवढं दाखवतो. पण दुसऱ्यांनी मटेरियल दिल्यानंतर तो लेवल करण्याचा प्रयत्न करतोय. त्याला एनएच अधिकाऱ्यांनी येऊन याच्यावर तोडगा काढणे गरजेचे आहे. भारताचा आदलो क्रिकेटर आशिष नेहराची केळशेची प्रॉपर्टी वादात सापडल्या. नो डेव्हलपमेंट झोनात रस्तो कसो केलो काय म्हणून थळाव्यांचो प्रश्न आसा. ह्याच विशया वयल्यान आमदार आनी थळाव्यांनी सरपंच डिक्सन वाझाक बरो झुजरायलो. Yes. Sometimes accept.
आदलो क्रिकेटर आशिष नेहराचे केळशीचे प्रॉपर्टीत नो डेव्हलपमेंट झोनात रस्तो जालोच कसो काय म्हणून आमदार वेंजी वियेगश आणि थळाव्या लोकांनी सरपंच डिक्सन वाजाक उजरावून काढलो. कावलीस काम आणि प्रॉपर्टी नाही सगळे प्रॉपर्टी काप झाले आणि आमकां देश मुखार आता हे बुका आनी प्रोजेक्ट करूंक सोदता आनी कितें करूंक सोदता आमकां आनी कांय आनी प्रोजेक्ट आमकां कावलीस आम अपोज करता. कावेलोसी या मोबरार बाट घेवपा सोदना ना म्हूण मुगे पार्टनरशिपा हिंग आशिष नेहरा काय ना. आशिष नेहरा बीजेपी गेलो ब्लू आयड बॉय आणि बीजेपी ताका प्रोटेक्ट करता आणि ते प्रोटेक्ट कोत म्हूण आज जुना म्हयना जेन्ना जोरी तरी स्टॉप वर्क ऑर्डर हाडलो अजून पुसान हे रिस्टोरेशन जालो. सो आय एम व्हेरी क्लियर इन वॉट आय टॉक. आय टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. दिस इज माय कॉन्स्टिट्युएन्सी. फॉर 5 years I am responsible. If anybody does wrong, it comes to me, but that does not mean I am involved in it. I am nowhere involved in panchayat decision making. I have nowhere till today involved myself or called up any of the sarpanches and told them you do this, give this NOC, do that NOC, ask a favor. I have never done it. उपरांत बुधवारा परवरे विधानसभा संकुलात BAC बसकेक आयिल्ले कडूनय वेंजी नेहराचे वादग्रस्त प्रॉपर्टीचेर उलोवप केले. पळयात. 1.5 वर्स पयलीं तेणें थिंगा काजू बी कातून उडयल्ल्यो आनी आज ते NDZ एरियान इफ यू सी दॅट प्लेस टोटल विथ ऑफ लँड इज ओनली 300 meters, विच मिन्स हे वाटेन तुका रिवर्साल, हे वाटेन तुका दोयरो आनी 300 meter जमीन. सो इट इज टोटली NDZ. नो देर इज नो डेव्हलपमेंट एट ऑल. हू कॅन डू डेव्हलपमेंट? सो हाऊ कॅन यू रबॉल बी हाडून घालपाक आनी कित्याक काडप न्हू हें काडपा जाय न्ही. सो समवेर गव्हर्मेंट खूंय काय चुकलो आहा, हुस्कोलो आहा आनी लूट मार करपा येयलो आनी हो गव्हर्मेंट लूट मार करपा इंटू सगळे आम बुलडोज जाले एंड वी फॉल इंटू. आनी यू मस्ट हॅव सीन द स्टेटमेंट दॅट इज कमिंग आउट की आउटसायडर्स आर डुईंग जॉब्स. अरे आउटसायडर्स आर कोण आपयताय? तुमी चोयला स्टेटमेंट केलो तो आउटसायडर्स गोंय येवन जॉब करताय. आउटसायडर्स येतले आपयलाय कोण तांकां? ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. क्लब धन्यांनी पर्यटकांची सतावणूक करची न्हय तशेंच कोणाचो कायदो हातीन घेवचो न्हय. पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशलान कालांगूट कानोयेच्या क्लब धन्यांक आवाहन केलें. फाटल्या 4 दिसांत कालांगूट वाठारांत जाल्ल्या घडणुकांच्या फाटभुंयेर पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशलान क्लब धन्या वांगडा खासा बसका घेतली. सुत्रांच्या म्हायतीनुसार 2-4 दिसां पयलीं मुखेलमंत्र्याच्या बंगल्याचेर IPBची एक मिटींग जाली आणि ह्या IPBच्या मिटींगेन एक व्हडलो निर्णय घेतलो गेलो. तो निर्णय म्हटल्यार मरिनाचे 2 व्हडले प्रोजेक्ट जे न्हावशी आणि सांकवाळे हांगासर जावपाच्या त्यांची जी मान्यताय दिली, तत्वता मान्यताय दिली, ती फाटसून घेवची पडली. हो एक व्हडलो निर्णय ह्या बैठकीन जालो. ही एक खात्रीशीर म्हायती आसा, पूण सध्या मिनिट्स जे आसा ते भायर येवपाची आमी वाट पळयता. पूण जी आतां म्हायती मेळ्ळा ह्या म्हायतीनुसार न्हावशी आणि सांकवाळे हांगासर जे मरिना प्रोजेक्ट असले ह्या मरिना प्रोजेक्टांक जी तत्वता मान्यताय दिल्ली सरकारान ती तांकां फाटसून घेवची पडली. आणि हो निर्णय जो आसा ते 2-4 दीस पयलीं मुखेलमंत्र्याच्या बंगल्याचेर जी IPBची मिटींग जाली त्या मिटींगेन हो निर्णय घेतलो गेलो अशी माहिती आमकां काही सुत्रांक कडसून मेळटा. गोंयभर सध्या जे प्रोजेक्ट्स आसा व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट आसा तांकां लोकांचो विरोध आसा आणि विरोध चालू आसतनाच हो एक व्हडलो निर्णय जो आसा हो फुड्यान येता. तो म्हटल्यार 2 मरिना प्रोजेक्ट न्हावशी आणि सांकवाळे हांगा ह्या मरिना प्रोजेक्ट्सांक सुद्धा थंयसरल्या थळाव्यांचो विरोध आसलो आणि हो विरोध लक्षात घेवन सरकारान ह्या दोनूय प्रोजेक्टांची तत्वता मान्यताय दिल्ली ती मान्यता आतां फाटसून घेतल्या आणि असो निर्णय घेवपाक सरकाराक भाग पडले. ही एक सुत्रांक कडसून आमकां म्हायती मेळिल्ली आसा. हांव विनायक सामंत, तुमी पळयतात गोमंतक टीव्ही. गोंयांत परतीच्या पावसाचो नेट वाडला. काल दीसभर उटंगाराचो पावस पडलो. घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून दर्याच्या उदकाची पातळी वाडल्या. ताका लागून माजोर्डा दर्यावेळेवयल्या शेकांनी उदक भरलां. अचकीत दर्याचें उदक वाडिल्ल्यान पर्यटक तशेंच शेकवाले काचाबूल जाले. हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट दिल्लो देखून आमी सादूर आशिल्ल्याचे शेकवाल्यांनी सांगलें. हायटायड येयल्या आनी काल आमकां येलो अलर्ट दिल्ले कांयच जावंक ना, सगळें सारकें आहा. आनी रोहन कावंटीन सारकें दिलां, आमच्या ट्युरिजम मिनिस्टरान शेकां सगळ्यांक सारकें दिलें आनी टायमार दिलें. बरे भाशेन आमी घातल्या. पण लॉस बी कितें जालो? लॉस काय ना, सद्याक सारकें आहा. बिझनेस ते लॉस जातलेच. हेजेर फूल मुनाचे ते सदांच जाता. आमकां 32 वर्सां जाली शेक घालता आमी
पूण सदांच ते आसताच, हाय टायड आनी लो टायडाचेर आसताच. ना हे फर्स्ट टायम म्हणून म्हणपाकूच जायना. हांवें आतांच सांगलां तुका, 30 आनी 2 वर्सां जालीं आमी शेक घालता. असले हाय टायड आनी लो टायड आमी रातचे चोयल्या. ते लॉस जाता ते लॉस जाताच. आता कोविडाच्या टायमार कितें आमकां दिवपाक जाय आसलें ते दिवंक ना. ती इंग्लंडाक बी 50 लाख बी दिल्या शेक ओनराक तांकां, आनी आमकां कांयच दिवंक ना. भायले कितें हाडटा आनी आमकां लायता टॅक्स बिक्सांनी. तेच भाशेन आमकां ते लंडनाक बी पयशे दिल्या एक रेस्टॉरंट ओनराक कोविडाच्या टायमार. ते 50 लॅक्स आमकांय दिचे. गव्हर्मेंटान सांगलोलें येलो अलर्ट दिल्लें. हय आं हय आमी रेडी आहा आतां. जालें न्हू, सिजन स्टार्ट जालें. हे पावटी फर्स्ट टायम लायफान रोहन कावंटीन बाबान सारके बरे टायमार दिला पयले पावट इतले बेगीन शेकां. दिवचल तालुक्यातल्या हरवळे पंचायतीच्या वेंचणुकीची तयारी जवळपास पुराय जाल्या अशी माहिती राज्य वेंचणूक आयुक्त दौलतराव हवालदार हांणी बेरेस्तारा दिवचले दिली. येता त्या आयतारा 20 ऑक्टोबराक हरवळे पंचायतीच्या 4 वॉर्डां खातीर वेंचणूक जातली. वेंचणूक सचिव व्हेनासिओ फुर्तादो, निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गावस आणि हेर अधिकाऱ्या सयत वेंचणूक आयुक्त दौलतराव हवालदार हांणी बेरेस्तारा हरवळेच्या पंचायतीक भेट दिली. वेंचणुके खातीर स्थापन केल्ल्या मतदान केंद्राची तांणी पळोवणी केली. उपरांत तांणी दिवचलच्या मामलेदार कार्यालयाक भेट दिवन वेंचणूक वेवस्थेचो आढावो घेतलो. हरवळी ग्रामपंचायतीची निवडणूक 20 ऑक्टोबर रविवार दिसा. वोटिंगची टायमिंग सकाळी 8 पासून सुरू जाते आणि सांजचे 5 पर्यंत ते काढावं जाते. दुसरे दीस मंडे 21 ऑक्टोबर काउंटिंग जाते. काउंटिंग सकाळी 8 वाजता सुरू जाते. रफली बाय 11:30-12 पर्यंत सगळे रिझल्ट पावतात. 5 वार्ड आसा, एक वार्ड अनअपोज निवडून दिला. त्यामुळे 4 वार्डात निवडणूक जायची. आम्ही इलेक्शन कमिशनचे ऑफिसात आज इन्स्पेक्शन खातीर येयले आनी सगळे त्यांची पोलिंग बूथ आहा 4 त्याचे इन्स्पेक्शन केले आणि इलेक्शनाची त्यांची सगळी जी तयारी आहे त्याचो आढावा आम्ही काली घेतलेलो आणि आज सकाळी प्रत्यक्ष सायटीवर घेतलो. आणि स्टेट इलेक्शन कमिशन यांची जी तयारी असते रिटर्निंग ऑफिसर कामात आहे आणि बरी व्यवस्था केलेली आहे. आणि इलेक्शनच्या दृष्टीने ते सगळे सज्ज आहे. जो स्टाफ असा त्याची व्यवस्था त्यांनी केली असते, त्याचे प्रॉपर ट्रेनिंग ओरिएंटेशन त्यांनी केलेलं आहे. तर आमकां आशा आहे की इलेक्शन बऱ्या भाशेन फ्री एंड फेअर असे इलेक्ट्रॉनिक आमचे रेग्युलर वोटिंग जातले. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. दिवचल नगरपालिकेन शारांत हेडपी गोरवांक धरपाची मोहीम परतून सुरवात केल्या. फाटल्या 3 दिसांत 35 गोरवांक धरून तांची शिकेरीच्या गोशाळेत रवानगी केल्या. गोशाळे कडेन कबलात केल्या उपरांत आतां मेरेन शारांत 373 गोरवांक धाडिल्ले आसा अशी माहिती मेळिल्ली आसा. दिवचल शारांत हेडपी गोरवांची समस्या कायम आसा. ही समस्या पयस करपा खातीर 4 वर्सां पयलीं दिवचल नगरपालिकेन गोमंतक गोसेवक महासंघाच्या सिकेरीच्या गोशाळे कडेन कबलात केल्या. गोशाळेच्या मजतीन हेडकी गोरवां धरून तांची गोशाळेत रवानगी करतात. फाटल्या सुमार वर्सभर बंद आशिल्ली गोरवांक धरपाची मोहीम पालिकेन परत सुरू केल्या. दिसाची गोरवां धरप रिस्की आशिल्ल्यान रातच्या वेळार गोरवां धरपाचें काम करतात. की हांगा गोरवां एक्सिडेंट जाय, तशीच थोडीशी गोरवां जखमी आसली, कोणाची शींग मोडलेलें, पांयाच्या लागत व्हावा, कोणी उदीक गरम उरतलेले, चामडी जळिल्ली अशी गोरवांची स्थिती आसली. म्हणून आमी थोडी गोरवां व्हरपाक चालू केली. मागीर कितें केलें, शेतकऱ्यांक आव्हान केलें की बाबा तुमची गोरवां गोठ्यान बांदून दवरात, भायर सोडू नाका. तरी पूण आमकां लोक आत्तां सोडल्या गोरवां अशें म्हणून हें करपाक लागले. म्हणजे सांगपाक लागले की आत्तां आमी सोडल्या, तुमी कशी व्हरता. म्हणून आमी कितें केलें की आमचो थोडोसो ह्या धोरणान बदल केलो आनी गोरवां रातची 9 ते सकाळी 6 पर्यंत धरपाक चालू केलें. म्हणजे खंयच्याय शेतकरी जर येयलो जाल्यार आत्तां सोडला म्हणपाक जायना, कित्याक तुमी रातची कशी सोडटले. म्हणून आमी हें चालू केलें आनी आतां पर्यंत आमी 373 गोरवां गोशाळेन धाडल्या. जी थोडीशी गोरवां मदीं आमी जी गोरवांची मोहीम आसली ती मदीं बंद केल्ली. म्हणजे कितें आसा, आतां शिकेरी गोशाळेचेर खूब हें आसा, लोड आसा, खूब गोरवां येयत आसा. मदीं तांकां कळंगूटची आनी खंयची व्हरची पडटा.
पूण आतां आमकां कितें केलें परत हें केल्या उपरांत म्हणजे कळ्ळें की लोकांनी म्हणजे दिवचलची बाजारपेठींतले जे बाजारांतले हे आसा वेपारी तेंच्यांनी आमकां परत सांगलें की बाबा गोरवां वाडल्या आनी आमकां परत त्रास करपाक लागल्या म्हणून आमी ती मोहीम आतां ह्या 3 दिसांक परत हें केल्या. आतां पर्यंत ह्या 3 दिसांक 35 गोरवां येल्या. म्हणून हांव आतां शेतकऱ्यांक परत विनंती करता म्हणजे हात जोडून विनंती करता की तुमी एक्सिडंट जायल्या गाय म्हणजे म्हस गाय एक्सिडंट जाल्यार तुमी आमचे कडेन येयना म्हणजे आपली गाय म्हणून कोण सांगिना आनी म्हणून तुमी तुमची गोरवां मानून दवरात. आमी ही मोहीम जी आसा ती चालू उरतली आनी सगळीं जी भटकी गोरवां आसा ती आमी धरून व्हरतले. तुमी दिसाची थोडी सोडटा पूण आमी ताका तुमकां काय म्हणिना पूण रातची गोरवां धरप आमचें चालू आसा. 7 जाल्या उपरांत सांजची 7 ते सकाळीं उजवाड अशेर आमी 6 पर्यंत गोरवां धरपाचें चालू केलां. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांत. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. सुबह से अपने बच्चों को कंग्रेचुलेशंस टाइप कर चुका हूं. किसी की बेस्ट कंपनी में प्लेसमेंट हो गई, किसी को बेस्ट स्कॉलरशिप मिल गई, तो किसी को बेस्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन. पारोल यूनिवर्सिटी जब से NAC A++ हुई है, स्टुडंट्स की तो निकल पड़ी है. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.